विजय मरीन जाल्ल्या स्फोटात आता मेरेन 5 जाण सोंपले, दोग अजून क्रिटिकल वर्क प्लेस सील. पुणेच्या 2 कंपनीन FD-RD स्किमीच्या नावान गोयच्या इन्व्हेस्टरांक घाली सुमार 7 कोटीची टोपी. दोनाय कंपनी आड EOCची FIR. सरकारी नोकरी मेळपा खातीर कोंकणी पेपर पास जावप महत्वाचे. फक्त 15 वर्सांचो राबितो आसूं जावचे ना. मुख्यमंत्र्याची रोजगार पत्रां दिवपाचे सुवाळे घोषणा. लिजा भायलो नोंदणी नाशिल्ल्यो मायनिंग डंप सरकाराच्या इन्व्हेंटरीत. भलायकी खात्यांतले वेकंट पोस्ट भरतात. सगळे कॉन्ट्रॅक्टी पद्दतीन मंत्रिमंडळाचो निर्णय. म्हादय सभागर समितीची म्हयन्यांनी बसका. कळसा बंडरान नाल्याच्या एकठांय पळोवणेक सर्वोच्च न्यायालया कडेन गोंय करतले मागणीन बसकेंत थारले. होंडा मोटारीक उजो घालपाच्या प्रकरणात मेरिटान चौकशी. आरोप्याक करतले चार्जशीट. म्हापशा दरोड्याचे क्लू मेळ्ळे. DGPची माहिती. कोलवा सेंट्रल जेलीत दोगा कैद्यांच्या पंगडामदीं पेटले. कैदी मोहम्मद रेहानाक 8 जाणांनी बोरोस बडयलो म्हूण आरोप. आनी मिडियान जगजाहीर केल्ले उपरांत 519तले 300 पुलीस 24 वरां भितर नव्या जाग्यार रुजू. सुत्रांकडच्यान माहिती. उरिल्ल्याच्या हातात केसी बेगोबेग बदली. पाकिस्तानात टोमॅटोचे भाव वाढले. 550 ते 600 रुपया किल. 400% मायज वाढ. अफगाणिस्तानातल्या आयात बंद केल्ल्याचो परिणाम. दोनूय देशांमदीं संघर्ष कायम. 52व सरन्यायाधीश BR गवई 23 नोव्हेंबराक निवृत्त. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांची 53व सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करपाची प्रक्रिया सुरू.